आमी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता तुझ्या बळान सोम्या जिवीत तुला बळता दरबाराच्या सर्वेश्वरा तुका आमी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत हांव दिन वाजता देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक आनी ह्या मिसाक तुमकां हांव स्वागत करतां। ह्या मिसाची तेसावां हे प्रिय आसात। सान फ्रांसीस आसिसाच्या मानाक अर्गां जावन मीस पेटयतात तिसऱ्या वर्दीचे संदे। ह्या संद्यांक बरें हांव मागता आसतना बरें फेस्त मागता आसतना तांचे संस्थ बऱ्या तरान चलोवंक देवाची कृपाय आमी मागया। देवादीन फ्रांसीस मिनेझस आत्म्या पासत 11 वर्सांच्या उडासाक मीस पेटयता स्टेला मिनेझस आनी कुटाम पवित्र काळजा वाडो। देवादीन विल्यम जॉर्ज मार्टिसाच्या आत्म्या पासत मीस पेटयता मार्टिस कुटुंब किरेम। आनी तशेंच हे मिसाचें बलिदान आमच्या सुमेस्तांच्या इराद्यां बसत जावन आसतलें फिरगजेच्या सर कुटुंबा बसत जावन आसतलें देखून आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबा खातीर आमी मागया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमची सोबे आसो। मोगाच्यानो आज आमी जेजूच्या पवित्र जेवणान पोशीत जावच्याक एका कुटुंबाच्या स्पिरितान येवकारिस्ताच्या मेजा बवारी एकठांय जाल्या। साद्या काळाच्या 27व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमच्या वक्ता जिविताच्या स्वर गडितांनी सोम्याचेर बवर्त दवरूंक आमकां आपोवणें आसा। क्रिस्ती बवर्तान जिवन आमचेर येवचे कश्ट भरोशान फूड करूंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया। आज आमी तिसऱ्या वर्दीचे संदे आमचो पात्रोन सान फ्रांसीस आसिसाचें फेस्त आचरण करता। सान फ्रांसीस आसीस ग्रेस्त मंथनाच्या कुटुंबान जल्माल्लो। आपली सर्व ग्रेस्तकाय त्याग करून दुबळी कायेक ताणें वेंग मारली। जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोलोन क्रिस्ताचो आरसो तो जालो। आमी तिसऱ्या वर्दीच्या संद्यांनी सान फ्रांसिसाची देख घेवन क्रिस्ताच्या मेटांनी सोलोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया। मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सर्व देवाची सेवाकां जावन आसा। देवाची सेवाकां जावन आसतना देवान आमकां दिल्लें तें काम ती सेवा बऱ्या तरान करची कितेंच प्रतिफळ आशे नासतना करचें जावन आसा आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य। आयच्या वांजेलांत तेंच आमी आयकत आसतना आमच्या जिणेंत सबार पोटी प्रतिफळ आकाश येतां आनी सबार पोटी नांव आकाश येतां सबार पोटी आमकां पब्लिसिटी काश येतां तें सकड देगेन दवरन आमची जिणी देवाची ह्या सेवाकाची जिणी ती जावन आसा। देखून देवान सांगले बरी जियोवचें म्हजें काम जावन आसा म्हणलें आमी मोतींत खाण घेवन त्या प्रमाणे जियोवचें प्रयत्न करया। हे मिसाचें बलिदान आमी फवते बरें भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया। हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारूण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध। ह्या पासत घेवन सदांच संपार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता।
सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवाळायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रास चड आनी तांणी आशेल्ले प्रास चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर आमची पातकां बगोस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरणांव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सोय आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. हबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावूं आनी तूं म्हाका आयकोनसो नाय. जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारतां पूण तूं म्हाका निवारिनाय. खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय. तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय. नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना. तें गळाय करीत जाल्यारय
ताची वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें, तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नास जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. सर्वेस्परा सुदाळो तुमकां आयक जाल्या, तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हास्या, आमच्या कारणाचे काडप जावन आसलेल्या वाकण्या हरका स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची गीत गावया. सर्वेस्परा सुदाळो तुमकां आयक जाल्या, तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया सर पडोवन ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा उजी दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तोही. सर्वेस्परा सुदाळो तुमकां आयक जाल्या, तुमची काळजां दारूण करिनाका. सर्वेस्परा सुदाळो तुमकां आयक जाल्या, तुमची काळजां दारूण करिनाका. साम पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसप. भोव मोगाच्या पुता, हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळशें कर म्हूण हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सुमयांक आनी ताजो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लज नाका. बगार देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टा वावटीन म्हजे सवें भागीदार जा. क्रिस्ता जेजू थंय बाबाडतान आनी मोगान म्हजे तावन तुवें आयकल्ली ती निश्चित शिकवण तुजो आदर्श करून घे. आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आराधान तुजे तबेन दिल्ले सताचे मोलादीक दिर्वे सांबाळून व्हर. देवाचें उतार हें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सोम्याचो शब्द ससनाक बाळता हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक पोवटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले आमचो बोवार्थ चडय. सोम्यान तांकां सांगलें एक सस्वाच्या कणात इतलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या तुकाच हुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो. तुमचे मदल्या एकल्याक जो तांबडूंक वा बोकऱ्यांक सरोवंक म्हणून एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामातावन फाटीं येताच वेगीं वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगतवे. तशें म्हणच्या बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हणटा न्हय. आपणें फरमायल्लें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फरमायल्लें सक्कड करन जाताच तुमी म्हणजय. कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें मात्र तें आमी केलां. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या वांजेलाचो निमाणो भाग मात्र आमी आयच्या नियाळाक काण घेवया. थोड्या वर्सां आदीं एका फिरगेंचो हांव आसतना एकलो मनीस आयलो आनी म्हणालो फादर हांवें 5,000 इगर्जेक दान दिल्लें आनी म्हजें नांव सांगूंक ना. आज आयतारा दीस मिसा वेळार सांगता आसतना म्हजें नांव सांगूंक ना म्हणालो. हांवें विचारलें तुका रशीद मेळ्ळ्या गे म्हण विचारलें. रशीद मेळ्ळ्या म्हणालो. रशीद मेळ्ळ्या म्हळ्यार तुजे पयशे पावल्यात म्हणलो अर्थ. आनी तुवें दिल्ल्या पयशे ते खंयी वचोंक नात इगर्जेक ते पाबीत जालात म्हणल्याचो अर्थ. आनी तितलें जाल्या उपरांत तुका रशीद मेळ्ळ्या उपरांत तुजें नांव सांगचें म्हणल्याची गरज कितें गी कितें आसा गी विचारलें. ताचे कडेन जाप नातली जाल्यार सकळांचें नांव सांगतात न्ही गी फादर. तशें हांवें पयशे दिल्ले म्हजें नांव सांगसात कोण ना म्हणून. आमच्या जिणेंत साबार संगती असल्यो जातात. आमी केल्लें खंयचेंय काम तें एक पब्लिसिटी खातीर कोणेय चौगांनी उलय जाय म्हणल्या खातीर या कोणेय म्हाका थँक्स म्हणो जाय म्हणल्या खातीर या कोणेय येवन देव बरें करूं म्हणो जाय म्हणल्या खातीर या कोणेय येवन शाबासकी म्हाका दिजे म्हणल्या खातीर हे आमी करता. साबार पोटी साबार कामां करचें तच्च पसत. म्हजें नांव व्हड जाता, म्हजें नांव सकट सांगतात, म्हजें नांव कोणेय हरे कडेन गाजता आनी त्या खातीर हांवें दान दिवचें या हांवें कितें बरें काम करचें या हांवें चौगांक दिसचें बरी कितेंय करचें तें तितल्या खातीर मात्र. आनी आयच्या वांजेलांत निमाणो वाक्य आमकां कितें सांगता तशेंच तुमकां फरमायलें सक्कड करन जाताच तुमी म्हणजय. कित्याक म्हळ्यार आमी साकोर आमी करी जाय आसलें मात्र केलां. आमी सक्कडां साकरां जावन आसा, देवाची सेवाकां जावन आसा. देव आमकां खंयचें म्हणी एक कर्तव्य दिता, काम दिता आनी तें काम केल्ल्याक साबार पोटी आमी प्रतिफळ आशेता. म्हाका तर आज हांव एक 5 नंबरार सर्तीक म्हणटा आनी म्हाका मोरी देवा कडचें दाण्ण दितेली कितें म्हणी सर्तीक म्हणलें म्हजें मागणें. या हांव इगर्जेक एक दान दिता थोडे आनी थंयसर म्हजें नांव सांगतात, म्हाका वात दितात म्हणल्या खातीर हांवें दिवचें आसा. जर तर म्हाका वात मेळना जाल्यार या कितेंय म्हाका कश्ट जाले जाल्यार या म्हजें नांव उलो करना सांगूंक ना जाल्यार
ते दाळा नेक्स्ट टायम दिताना हांव 2 फावटी चिंता दिजे गी नाका गी दिल्यार म्हाका वात मेळटा गी ना गी दिल्यार म्हाका रशीद खंडीत मेळटा कित्याक म्हळ्यार आमचे विल्माबाई ते तुमी पयशे दिल्ले कशान रशीद बरोवन तुमकां दिता आनी तुमचे पयशे आयले म्हणले गॅरंटी जाता पूण आमचें नांव आयतारा दीस उलो करूंक ना जाल्यार ह्या नोवेना दीस उलो करूंक ना जाल्यार म्हाका वात काण घेवंक आपोवंक ना जाल्यार ते दाळा हांव 2 फावटी चिंता आनी आज जेजून सांगली ती ओपार तितल्यांच कोण्या एकल्याक साकराक तुवें नम्यार लाय जाल्यार तुजें ताचें गाद्यांत खोसचें काम करना जाल्या उपरांत ताणें घरा येजय घरा येवन दनयाक वाडी जय वाडना जाल्या उपरांत ताणें जेविजय खंयचोय दनी सांगना तुका गाद्यांत तावन तूं काम करना आयलोय आयिल्ले तक्षान तूं भुकेन आयलाय तूं पुरासानेन आयलाय वच बोस इल्लेशें जेवण कोणें दनी खंयच्या साकराक सांगना बगार पयलें तो सांगता वच आनी म्हजें जेवण रेडी कर म्हाका वाड आनी उपरांत येवन तूं जेव दनयाक चाकराची बिरमोत ना म्हूण न्ही बगार साकराचें काम तें जावन आसा साकरान तें खरी जे म्हणली साकराची आनी दनया मदली ते ओप्पंद जावन आसा आनी त्या खातीर दनी ताका तितल्या खातीरच न मियारलें म्हजें गादय खोसचें काम तुवें करी जय आनी तशेंच म्हजें हांगा खुजनांतलें कामय करी जय आनी उपरांत म्हाका जेवंक दी जय उपरांत तुवें जेवी जय हें जावन आसा तांचे मदलें ओप्पंद आनी तें ओप्पंद केल्या उपरांत जर तर दनी सांगता जाल्यार तो व्हडल्या ग्रेस्त मनुष्य ह्या मोनाचोच सय एक मनीस दनी जर तर आपल्या नौकराक हो तूं पुरासानेन आयलाय ये बोस पयलें जेव आनी म्हाकाय दी तुंय जेव एका वट्टू बसून आमी जेवया म्हणटा जाल्यार ताच्याक व्हडलो ग्रेस्त काय सोदनी ह्या वर्त्या मोना सोदनी दुसरो कोणूच ना पूण सर्ताव जावन कितें जाता दनी म्हणटा म्हाका पयलें म्हजें काम कर म्हजें म्हाका वाडूंक आसलें वाड आयदनां दू आनी उपरांत तूं जेव आनी आमी हर एकले साकर आमी जावन आसतना देवातान कितेंच प्रतिफळ आशेवंक आमकां खायदो ना या तें शर्त आमकां कोणेंच घालूंक ना बगार आमकां मेळ्ळें एकच शर्त आमी साकरां आनी साकरांनी दनयाची सेवा करचें जावन आसा ताचें काम प्रतिफळा खातीर हांव जर तर करता जाल्यार म्हजो प्रतिफळ म्हाका मेळोनय जाला जेजून हेरे कडेन सांगलें आमी आयकलां जर तर तुका कितेंय तुजें काम केल्ल्याक प्रतिफळ दितात जाल्यार तुजें प्रतिफळ मेळोन जाला येदोळूच आनी तुका कांय सर्गींच्या राजांत कांय ना बगार तुजें नांव हांगासरच बरोवन घाला मार्बुलार आनी तें तुजें प्रतिफळ तितलोच तुका सरकार कांय प्रतिफळ ना पळयता आमी कितें म्हणटात वणटींनी मार्बल फातर आसात ताचेर नांवां आसात सुमार 25 वर्सां आदीं गेल्लीं नांवां आसात आनी तांची नांवां सकडांनी वाचून तांचो प्रतिफळ तांकां मेळोन जाला सरकार तांकां मेळटा गी ना गी गोत्त ना म्हाका पूण हांवें म्हणचें इतल्यांत आमी त्या प्रतिफळाक राखण या म्हजें नांव गाजय जय म्हूण राखण आसतना म्हाका वात मेळ जय आनी ती वात पावना व्हडली वात मेळ जय ती पावना ताका सोबयत रंग आयिल्ली वात मेळ जय हें आमची चिंत ना कित्याक हांवें पयशे दिवचे कोणाक देवाक ह्या देवाच्या कामाक दिल्या उपरांत म्हजें दिवन जालां रशीद दिवन दीत दिना जावं दीत तें तांचें जर तर पयशे तें खंय हांवें चिंतल्यात थंय वचना जाल्यार व्हडणें हांवें दिवचें म्हजें काम तें हांवें दिलां म्हजें काम तिरसलां म्हजें कर्तव्य केलां आनी उपरांत कितें जाता जाल्यार तें म्हजें न्हय आनी ताचे बदल्याक आमी कितें करता रशीद जायचें ताचे उपरांत नांव वाचून सांगत जाय त्या उपरांत वात जाय ती धाकटी वात जायना इल्लेशी व्हड जाय
ती व्हडली वात जायना ताका सुरगाराय केल्ली जायजे हे सर्व आमचें चिंताप ह्या मनशा सैमाचें चिंताप त्या खातीर आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जें कितें आंतू वांजेलांत लास्ट त्या भागांत वाचल्लें तें परत्यान हांव वाचतां आनी तें आमच्या मोतींत खोसून दी आनी कितें आमचें जिवीत कितें आमच्या जिवितांत आमी करी जाय कितें पाळी जाय कितें करनोजो कितें करी जाय ह्या विशयांत आसा तुमच्या मदल्या एकल्यान जो तांबडूंक वा बोकऱ्यांक चोरोवंक म्हूण एक चाकोर दवरलो म्हणून चिंतया धन्यान एक चाकोर दवरलो तो कामात हांव फाटी येतास वेगी वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगत वे सांगना तशें म्हणचा बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर पेंटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हणून म्हणटा न्हय गे आपलें फरमायल्लें काम केल्ल्या खातीर त्या चाकराचो तो कांय उपकार बावडटा ना धनी थंय वाडल्ल्याक थँक्स म्हणटा गे ना थँक्स म्हणना तर जाल्यार तो उपकार बावडटा गे मोतींत ताच्या भोगोंक पुरो थँक्स म्हळ्या बरें काम केलें आमच्या कामागारान बरें काम केलें खुशी जाली आनी बरें खुशी जाल्ल्याक ताका इनाम दिवंक पुरो पूण खंडीत जावन तो तुवें काम केलें थँक्स आनी हेवटें आनी एक काम केलें थँक्स आनी हेवटें काम केलें थँक्स हें कोणी म्हणूंक वचना तशेंच तुमकां फरमायल्लें सक्कड कर्ण जातास तुमी म्हणो जाय कितें म्हळ्यार आमी साखर आमी करी जाय आसलें मात्र आमी केलां उबी रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी कर्ण सांगता म्हणया एकाच देवाक सत म्हणटा सरपददार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा पुर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजवलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरी सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पसत आनी आमचे सोडवणे पसत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोन्स पिलात काल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतातान नीट जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभु देवरी तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतावरीन स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत पब्लिसिटी खातीर आमी खंयचेंय बरें काम करचें न्हय या दुसऱ्यांनी म्हाका कितेंय बरें म्हणो जाय म्हणून बरें आमी ना बरें काम करचें न्हय बगार आमचें कर्तव्य देखून आमी काम तें करचें आनी त्या खातीर तसलो आमच्या मोतीक उजवाड दिवन दी म्हणून आमी मागया बापा पयस सभेच्या मुखेल्यांनी आपल्या भावार्थी जिविता मुखान लोकांचो भावार्थ जिवाळ करूं तांकां उर्बेस्त कर तांचे देखीन एका निजा देवा थंय आमचो भावार्थ जेवंक आनी परगट करूंक फावो कर म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणें आयक गरीब अशिकपी दुबळ्या आनी शोषीत लोकांचे तर्फेन रावन तांच्या हक्का पासो झुजच्याक आमच्या देशाच्या मुखेल्यांची मोत उजवाडाय तांच्या हाताखाल आसच्या लोकांची सत्रायेन जतन घेवचें उद्दार काळीज तांकां दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक वावरा निमती कुटुंबांत पयस आसच्या आमच्या कुटुंबांतल्या सर संद्यांक सदांच जतनायेन सांबाळ तांच्या वावरा तळार पळणार आनी तांच्या हर एक गडितांनी तुजें सांगातपण तांकां बसय म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक आमच्या हर एकल्यांनी
जात कात म्हणलो भेदभाव नासतना एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक आनी हर एकातय निस्वार्थी जावंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे ऐक। सामाजीचो फुडार जावन अशा आमच्या युवकांनी कसल्याच बुलवणेक सांपडानाशें जियोंक प्रेरीत कर। तांच्या जिवितांत निर्धार तुज्या आदारान करच्याक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे ऐक। मोगळा बापा आमी सान फ्रांसिसाची देख घेवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक जाय अशी कृपा आमकां दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे ऐक। येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी भावार्थ्यांनी तुज्या पवित्र जेवणान पोशीत जावन आमकां मेळिल्ल्या भावार्थाच्या देण्याक सरी जाल्लें जिवीत जियोवंक फावो कर। ह्या देण्या मुखांत्र आमचे जिणे चाली वरवीं तुज्या राज्याच्या वारिस्तार जावंक आमकां निर्मी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे ऐक। मोगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा आमची थोडींच मागणी तुजे समोर आमी दवरल्यांत। आमच्या जिवितांत आमी तुजे साकरां जावन आसाव। साकरांचें तें जिवीत बऱ्या तरान सांबाळून व्हर। तशेंच आमी तुजे साकर जावन आसतना की तेंचो प्रतिफळाक आशे नासतना आमचें कर्तव्य म्हूण आमी काम करूंक आमकां फावो कर। हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं। आमेन। आमचे भोगसितांव बापा मन आमचे अर्पितांव तुका मन आमचे भेटयतांव तुका काणटे बापा मन आमचे भोगसितांव बापा मन आमचे अर्पितांव तुका दर आमचे भेटयतांव तुका काणटे बापा। वायनुंडो तुका भेटोसो आमच्या कष्टा वावराचो घे तूं मोग आमच्या काळजाचो काणटे बापा तर आमचे भोगसितांव बापा मन आमचे अर्पितांव तुका दर आमचे भेटयतांव तुका काणटे बापा। क्रिस्ताच्या रक्ताचो थेंबो जालो पूर तुज्या मोगाचो तो साक्रिफिसास भेटोवचो काणटे बापा धन आमचे भोगसितांव बापा मन आमचे अर्पितांव तुका धन आमचे भेटयतांव तुका काणटे बापा। मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान
सरपदुत्रा देवोपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी नेमेक आमच्या आनी आख्ख्या पृथ्वीच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घे. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सडवणेची पवित्र रीती संभ्रम म्हणून आमचो कायदो आमी पाळता आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक पवित्र कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदुत्र आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांवकार मर्यादान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्वर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नामी ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस घेया आनी खाया. हे म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या वडा साक करा. भावार्थाचो गोड परगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन पोर आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराख्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे अजयकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंवकार मरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजेतीचो पोती भगवंत धर्मदुतां भगवंत फ्रांसीस असिसी आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी सर्गींचे बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट आमची काकूट देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट आमची काकूट देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
अधिकार सर्गीचे पोषण चिणयेचे दैवी खिणात आमकां मोगान एकठांवचे ती सोम्या देणे तुजे सोम्याधिकार सर्गीचे पोषण चिणयेचे दैवी खिणात आमकां मोगान एकठांवचे ती सोम्या देणे तुजे प्रार्थुया. सर्पदुदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दोदोसकायेन बरो आनी आमचें ख्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें खाण जेवण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावो असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पात्रो साजोता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रो साजोता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रो साजोता देवा आमचे पासोत विनाती कर. सांजूद ता देवाक मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगवंत जुता देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सुडोंदराचो मोवाळ वक्तू जाणा जाल्लोय, ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयस असल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्षकाच्या मरणाद्वारी सर्गाक आयलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणी संपूर्ण निराशेच्या परिस्थितींत आसल्यांचो तूं खेरीत शारती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर भरोसन ही म्हजी गरज हाड, हांव तुज्या पुण्य क्षेत्राक पातयेन आयलां. आमच्यो सर गरजो आमची ते साबां साजूदा मरिफात देवाक भेटोवन दिवया. साबार पिडेस्तां सात आमच्या घरांनी आमच्या फिरगजेंत आनी साबारांनी आमकां ही गरजेक दान दिलां, त्या दान दिल्ल्या खातीर आमी मागया. आनी तशेंच हेरांनी त्या मागोवंक आमचे कडेन सांगलां, तांचे बसोती आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन, म्हजो भवार्थ दंडाळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस जावंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा संडल्यान भरोसो दिवचें खेरीत तुजें देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका उडयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तेगीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो, उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव तुज्या मजतीचे अदीक आनी अदीक परगटलेले जावं. आमेन. सर्वस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमच्या संगत आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांच तुमच्या संगता रावो आनी तुमचेर आसो. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
सांजुता देवा आमच्या स्मरणातले बाबाच्या आणि त्याच्या पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.